मिटींग आशिल्ली आनी खंय तरी एक पोर्ट कनेक्टिंग प्रोजेक्ट जायते दिसांनी पेंडींग उरला ताजेर तुमचें कितें डिस्कशन जाल्लें ताजे बद्दल कितें सांगा कितें इम्पॉर्टंट डिस्कशन जाल्लें. खरें म्हणल्यार असेंब्लीच्या टायमार आमी एमपीटी चेअरमॅनाक असेंब्लीन आपयल्लो म्हणजे थोड्या विशयांचेर म्हणजे फिशींग जेट्टी आसा नाजाल्यार पोर्ट कनेक्टिविटी आसा ह्या 2-3 विशयांचेर ताका थंय आपयल्लो. पुणून असेंब्लीचेर आमी मातशें बिजी आशिल्ल्या कारणान आज ती मिटींग ती कन्वीन जाली आज. आनी आजच्या मिटिंगेन अशें म्हणजे एक तर पोर्ट कनेक्टिविटी जी आशिल्ली बाबा हो प्रोजेक्ट आतां ब्रीज जो एक सुंदर ब्रीज आमी पळयता की वर्णापुरी टू सडा ओपन जाला. बाकीची कनेक्टिविटी बेगीन कित्याक जायना कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा की हेवी ट्रॅफीक अजून सिटींतल्यान पास जाता आनी येदो व्हडलो सुंदर ब्रीज करून ताजो यूज कित्याक वचूंक जायना सो त्या खातीर ती मिटींग आपयल्ली. सो आमी त्या ऑफिशल्सांक विचारलें की तुमी डिले कित्याक जाला हो. सो तांणी पावसाचो एक आमकां हें सांगलें आनी सेकेंडली जो एक रेल्वे ओवरब्रीज आसा म्हणजे आरओबी ताका म्हणटा फ्रॉम यार्डांतल्यान म्हणजे रेल्वे यार्डांतल्यान भितरल्यान ओवर वेलंकनी चर्चीचे वयल्यान एक केबल स्ट्रेट ब्रीज येता व्हडलो म्हणजे स्टेट ऑफ आर्ट केबल. ताचें जें मटिरियल आसा तें एब्रॉडसून येता सो ते थंयच्यान येवपाक मातसो वेळ जालो म्हूण ताज्या खातीर तें उरलें. तातूंत भितर पावस चड पडलो सो हे 2 गोश्टी खातीर तें मेजर हें उरलें. सो म्हाका दिसता मे बी तांणी सांगलां की जाता बेगींतल्या बेगीन एक 15 दिसां भितर आमी तें काम स्टार्ट आसा. बंद आसा अशें न्ही काम चालूच आसा पूण एक्सपेडायट करपा खातीर तें आनी एक 15 दिसां भितर तें स्टार्ट करतले आनी हें सगळें कनेक्टिविटी ते आमकां दितले. सेकेंडली एक मेजर कनेक्टिविटी आसा म्हणटा ती आमचो रॅम्प जो सिटीन येता जो गोवा बागायतारा कडेन. सो आमी ताजें हें विचारलां तांकां आनी तांचे कडेन आमी फिजिकल इन्स्पेक्शन मागलां की आमकां ऑन ग्रावंड तुमी सारकें दाखयात कशें तें आनी पब्लिकाक बरें आसा तशें आमी करतले दॅट इज नो डावट. तांणी आमकां सांगलां की एक रॅम्प येतकूच दोनूय सायडीन सर्वीस रोड्स आमकां इजिली एक्सेसिबल आसा म्हूण 3.5 मिटराचे. सो इफ दॅट इज द केस म्हाका दिसता कांय प्रॉब्लेम आसूंक जायना पूण आमी हें बी तांकां एक इन्स्पेक्शन मागलां आनी मे बी ट्युजडे आमी सगळ्या फुडें तें इन्स्पेक्शन करतले. इन्स्पेक्शन रॅम्प देंवतलो काय एक्झीट आसतलो तो ना एक्झीट रॅम्प येतलो सकयल पूण तो भायर वचपा खातीर इट इज ओनली फॉर एक्झीट फ्रॉम द सिटी सिटींतल्यान म्हणजे खंयचीच व्हेहिकल भितर येवपाना हें जें पळय आसा सगळें भायर वचपा खातीर. आनी म्हाका दिसता थर्ड एक्झीट आमकां जाय बी कित्याक आज आमकां पळयलां की एक सादो सप्ताच्या टायमार पसून दोन रस्ते आसून ब्लॉक जाता. सो हो आसलो जाल्यार एक तर डायरेक्ट एक्सेस टू हायवे जातलो आनी आमकां हायवे वयल्यान खंय वचपा जाय जाल्यार इजी एक्सेस जालो. सो वास्कोकारा खातीर दीस इज अ गूड थिंग म्हाका दिसता. वास्को सिटीन सध्या हेवी व्हेहिकल्स येतात सध्या जे पर्यंत ब्रीज जायना ते पर्यंत तेंचे कडेन उडयला की हेवी व्हेहिकल त्याच खातीर ती मिटींग घेतिल्ली की आमकां अजून हेवी ट्रॅफिकल्स जेन्ना सिटीन येता तेन्ना आमकांय भंय दिसता केन्ना एक्सिडंट जायत कितें जायत कांय सांगपा येना म्हणून. सो त्याच खातीर आमी तांकां सांगिल्लें बेगीन एक्सपेडायट करा. ताणें 23 मार्च पर्यंत आमकां म्हणजे 23 मार्च म्हणजे आनी एक म्हाका दिसता वर्सभर अशें सांगिल्लें पूण आमी तांकां सांगलां एक्सपेडायट कर म्हणून. सीएमानूय तांकां एक्सपेडायट करपा लायलां कित्याक आतां बाकीचे आनी कसलो प्रॉब्लेम ना. सो फक्त बेगीन काम स्टार्ट करप म्हाका दिसता हें आमचें प्रायोरिटी आसा. आनी हो पावस म्हणजे म्हाका दिसता 15 ते 20 दिसां भितर काम आनी फोर्सान सुरू जातलें. आनी कितें विशय अशें मांडले तेंचे कडेन विशय दुसरें मांडिल्लें म्हणटा तें आमचे फिशींग जेट्टीचो विशय मांडिल्लो आमी. सो फिशींग जेट्टी खातीरूय आमची सीएमा कडेन आज सकाळीं उलयलां हांव. आनी कित्याक आमकां आज आमी पळयलें की आमी 31 लाख रुपया घालून ती फिशींग जेट्टी आमी रिपेर केली पूण ताचे मदीं एक क्रॅक गेला पडतो. सो ताजी दखल घेवन आमी इमिडिएटली सीएमा कडेन अपॉयंटमेंट घेवन तें उलोवन खंय तरी आतां परमनंटूच बांदची असो आमचो विचार आसा. कित्याक ते पडते पयशे घालून ते क्रॅक्स येता आनी ती जायना तें म्हणजे फिजिबल जायना. कित्याक करतलो जाल्यार सारकी करपा जाय. सो आमी काल एमपीटी चेअरमॅना कडेन हेंय बी डिस्कस केल्लें आनी ताणें सांगलां CRZचे एप्रुवल मेळ्ळें की आमी तोय कामाक हात घालता म्हणून. सो ह्यो 2-3 गोश्टी ऑन अ पॉझिटीव सायड जाल्या. हांव दनपारां सीएमा कडेन उलयलां सीएमा कडेन अपॉयंटमेंट घेतलां. मे बी नेक्स्ट वीक हे दोनूय इश्यू सॉल्व जातले म्हणजे CRZचे हें मेळ्ळा जाल्यार फिशींग जेट्टीचो एक जो आमी व्हडलो परमनंट फिशींग जेट्टी म्हणटा ती जातली आनी रोडाचेंय काम फास्ट जातलें. दाजीबाब वालांकनी वता पूण आय थिंक देर इज सम इश्यू अबाउट द लास्ट डे ताजे बी कितें उलोवप जाल्लें आसा ट्रेनीचें जावं टायमींग आमकां मातशें डिटेल दिवंक मेळटलें. ट्रेन आमी फाटीं रेल्वे ऑथॉरिटीजांक एक मेमोरेंडम दिलो आमकां ट्रेन 3 दिसाची ट्रेन दवरची म्हणून आनी तांणी आमचो डिमांड एक्सेप्ट केलो. ताणें सांगता मागणें मागता सगळें करता आनी त्या दिसा 9 ट्रेन तांणी दवरली आनी मीस 10 आनी 12 वरांचेर आसा. सो व्हेरी पर्पज म्हणजे ज्या खातीर आमी वतात पळय थंय तोच पर्पज डिफीट जालो जाल्यार तातूंत वचून कांय अर्थ ना. म्हणून आमी इमिडिएटली जेन्ना हांवें तें तुमचो बायट पळयलो हांवें तांकां आनी रावना हांव त्या बायटाचेरूच हांवें लेटर करून DRMाक इमिडिएटली बरयलें आनी DRMान आमकां एश्युरन्स दिलां
की इट वील बी चेंज आनी तांकां डिवोटीजांक जाय तशें आमी टायमींग दितात म्हणून. सो अजून तांणी दिवना आमकां, बट वी आर व्हेरी पॉझिटीव की तोय टायमींग मेळटलो. म्हाका हाचे फुडें एक स्टेप वचून अशेंय सांगन दिसता की हें तरी आमी फास्ट केलें, पूण दुसऱ्या वर्सा जेन्ना ही ट्रेन वतल्यो तेन्ना वेवस्थीत 3 दिसाची न आसता तांचो डिमांड आसा की एक दीस ती हॉल्ट जावन दुसऱ्या दिसा भायर सरची म्हणून. त्यो सगळ्यो डिमांड्स तांच्यो घेवन म्हणजे इवन फ्रिक्वन्सी आज 3च दीस आसा आनी 3 दिसाच्या हातून पावना. सो खंय तरी तें वाडोवन एक 10 दीस किंवा 8 दीस अशें एक स्ट्रेचाक घेवन एक दीस रावन ती परत येता अशी घेवन म्हणजे डिवोटीजांक बरें जाता पळय. म्हणजे आमी खंय देवाक वता आसतना आमकां दिसता की देवा कडेन एक दीस रावचें, दर्शन घेवचें, दुसऱ्या दिसा परत पांयां पडून देवा कडेन मागणें मागून येवचें. सेम सगळ्या धर्मांनी तशेंच आसा. सो तांचेय ती भावना आमी म्हणजे कळ्ळी ह्या फावटी ती जावंक शकना, हो टायमींग चेंज जातलो. पूण दुसऱ्या वर्सा डेफिनेटली हांव सांगता की टायमिंगूय म्हणजे फ्रिक्वन्सी वाडटली, 8-10 दीस ट्रेन जातली, एक दीस रावपाची आमी तांचे कडेन रिक्वेस्ट करया आनी जाता तितले सोयीस्कर म्हणजे भाविकांक वचून येवप हें सामकें सोयीस्कर कशें जातलें तें पळोवया. ट्रेनी शॉर्टेज पडटा म्हणून अशें आयकलें, कित्याक की तांकां 3 ट्रेनी पावच्यो ना अशें ते म्हणटा. हय ह्या वर्सा म्हणजे तांणी आमकां तांणी डिमांड केलो तितलो आमी घालो. फुडल्या वर्सा हांव 100% सांगता ह्या फाटी परस डेफिनेटली दुप्पटीन आमी ट्रेनूय वाडोवया, एक दीस तांचो हॉल्टूय करपाचो पळोवया आनी बाकीच्यो ज्यो गोश्टी बारीक बारीक आसात त्यो सोडोवपाचो एक प्रश्न सोडोवया. थँक्यू. थँक्यू. सकाळी